पुराय गोंय होळयेच्या रंगान रंगले. लोकांनी एकमेकांक रंग लावन होळयेची परब भेटयली. तशेंच गोंयचे मंत्री आनी आमदारांनी लेगीत समेस्त गोंयकारांक होळयेची परबी भेटयली. पुराय गोंय होळयेच्या रंगान रंगले. आयतारा होली दहन जाले उपरांत सोमारा आयज रंगपंचमी. त्या निमतान लोकांनी एकमेकांक रंग लावन ही होळी मनयली. तशेंच प्रत्येक आमदारांनी लेगीत गोंयकारांक होळयेची परब भेटयली. गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत ल्हान तशेंच तरणाट्यांनी ही होळयेची परब मनयली. कांय लोक पारंपारीक तरेन तर कांय लोक आधुनीक तरेन लेगीत रंगपंचमी मनयतना दिश्टी पडले. पल्लवी धेंपे हांकां दक्षिण गोंयची उमेदवारी दिल्ल्यान भाजप महिला मोर्चाची आदली अध्यक्षा सुलक्षणा सावंत, आमदार देवया राणे, आमदार दिलायला लोबो हांणी तांकां परबी भेटयली. मोदी सरकारान 33% आरक्षण दिवपाचें आश्वासन दिल्लें तें तांच्यांनी पुराय केलें अशें भाजप महिला मोर्चाच्या वांगड्यांनी म्हटलें. दक्षिण गोंयची उमेदवारी पल्लवी धेंपे हांकां दिल्ल्याक भाजप महिला मोर्चाची आदली अध्यक्ष सुलक्षणा सावंत तशेंच आमदार देवया राणे, आमदार दिलायला लोबो हांणी तांकां परबी भेटयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारान 33% आरक्षण दिवपाचें आश्वासन दिल्लें तें तांच्यांनी पुराय केलें अशें भाजप महिला मोर्चाच्या वांगड्यांनी म्हटलें. भाजपा कडेन एकूय असो उमेदवार नाशिल्लो जो दक्षिण गोंयच्या लोकसभा वेंचणूक जिखता आशिल्लो. गोंया भितर धेंपो हो एक व्हडलो ब्रँड जावन आसा. ह्याच ब्रँडाच्या नांवान भाजप दक्षिण गोंयच्यान लोकसभा वेंचणूक लडोवपाक सोदता अशें फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा. भाजपाक दक्षिण गोंयांतल्यान जिखपाची तांक ना वेंचणुकेंत, ताका लागून तांच्यांनी धेंपो हे ब्रँड वापरला. ताका लागून पल्लवी धेंपो हांकां उमेदवारी दिला अशी टिका फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हाणें केला. भाजपा कडेन एकूय असो उमेदवार नाशिल्लो जो दक्षिण गोंयच्यान लोकसभा वेंचणूक जिखता आशिल्लो अशें तांचें म्हणणें आसा. गोंया भितर धेंपो हो एक व्हडलो ब्रँड जावन आसा आनी ह्याच ब्रँडाच्या नांवान भाजप दक्षिण गोंयच्यान लोकसभा वेंचणूक लडोवपाक सोदता अशी टिका फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायान केला. भाजपान दक्षिण गोंयांत बायलां मनशाक उमेदवारी दिवन गोंयच्या राजकारणांतलो इतिहासीक निर्णय घेतला आनी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे लेगीत नारी शक्तीचेर सदांच भर दितात. म्हणटकीच पल्लवी धेंपोक उमेदवारी दिवपाचो निर्णय हो योग्य आसा आनी तिका वेंचून हाडपा खातीर आमी सगळे वावुरतले अशें दक्षिण गोंयचो आदलो खासदार नरेंद्र सावयकरान सांगलें. दक्षिण गोंयांत बायलां मनशाक उमेदवारी दिवन गोंयच्या राजकारणांतलो इतिहासीक निर्णय घेतला. तशेंच देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे लेगीत नारी शक्तीचेर सदांच भर दितात. म्हणटकीच पल्लवी धेंपोक उमेदवारी दिवपाचो हो निर्णय योग्यच आसा आनी तिका वेंचून हाडपा खातीर आमी वावुरतले अशें दक्षिण गोंयचो आदलो खासदार नरेंद्र सावयकरान सांगलें. पल्लवी धेंपोक लोकसभेचें तिकीट मेळप म्हटल्यार लॉयल्टीक भायर मारपाचोच प्रकार आशिल्ल्याची टिका काँग्रेसीची बायल फुडारी आनी जिल्लो पंचायत वांगडी मिशेल रिबेलो हाणें केला. भाजपाक बायलांचें सक्षमीकरण करपाचेंच आशिल्लें जाल्यार महिला मोर्चाच्या खंयच्याय उमेदवाराक तिकेट दिवं येताली, पण ताणें तशें केलें ना. देखून हे मोदी आनी शहांचे वेल्थ एम्पावरमेंट आशिल्ल्याचो आरोपूय ताणें ह्या वेळार केलो.
भारतीय जनता पार्टीची दक्षिण गोंयची लोकसभा उमेदवार पल्लवी धेंपोन सोमारा सकाळी पणजेच्या महालक्ष्मी देवळान वचून देवीचे दर्शन घेतले. तशेंच ह्या वेळार तिचो घोव आनी पणजे शिगमोत्सव समितीचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो लेगीत थंय हजर आशिल्ले. दक्षिण गोंयची लोकसभेची उमेदवारी मेळ्ळ्या उपरांत सोमारा होळयेच्याच दिसा सकाळी फुडें महालक्ष्मीच्या देवळांत पल्लवी धेंपोन देवीचे दर्शन घेवपाक ती गेली. ह्या वेळार पणजे शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो लेगीत थंय हजर आशिल्ले. तशेंच शिगमोत्सव समितीची कमिटी लेगीत थंय उपस्थित आशिल्ली. तांच्यांनी महालक्ष्मीच्या देवळान वचून देवीची भेट घेतली. पुराय गोंयभर घुमचे कटर घुम हो नाद कानार पडपाक लागला. गोंयभर होळयेची वेगवेगळी परंपरा आसा. शिगम्याक सुरवात जाता ती होळयेन. कांय कडेन होळी काडून ती घालतात जाल्यार कांय कडेन होळी लासतात. शिगमो गोंयकारांचो उमेदीचो एक उत्सव. गोंयच्या कांय वाठारांनी होळयेच्या आदींच शिगमो मनयतात, पूण शिगमो सुरू जाता तो होळये उपरांतूच. सत्तरीचो शिगमोत्सवूय असोच एक आगळो वेगळो आसा. कोपार्डे, मासोर्डे आनी सत्तरीच्या हेर वाठारांत आयतारा राती होळी घालून होळी पेटयली. पळयात ह्या शारांतली होळी हाडून घालपाचो हो प्रकार. कांय कडेन होळी लासतात जाल्यार कांय कडेन होळी हाडून घालतात जाल्यार कांय कडेन ती बेश्टी अशी उबारतात. म्हापशेकारांनी आयतारा होळयेची परब मनयली. दिवचलच्या मठवाडा पिळगांव वाठारांत पारंपारीक राखण्याचे गडे उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयले. दर वर्सा जावपी ह्या उत्सवाची खासियत म्हटल्यार ह्या उत्सवान ल्हान भुरगे गडे जातात. हो उत्सव पळोवपाक लोक व्हडा संख्येन हांगासर गर्दी करतात. रानवटी जनावरांच्या उपद्रवा खातीर सत्तरींतल्या नाल्लांच्या उत्पादनाचेर परिणाम जालेलो आसा. माकड, खेती, शेकरू माडावयल्या बोण्याची व्हडा प्रमाणांत नाशाडी करतात. ताका लागून शेतकऱ्यांक तशेंच वेपाऱ्यांक लुकसाणीक तोंड दिवचें पडटा. रानटी जनावरांक लागून सत्तरींतल्या नाल्लांच्या उत्पादनाचेर खूब परिणाम जालेलो आसा. रानवटी जनावरां जशीं की माकड, खेती, शेकरू ही माडावयल्या बोण्याची व्हडा प्रमाणांत नाशाडी करतात आनी ताकाच लागून शेतकऱ्यांक ह्या नाशाडीक लागून वेपाराक लेगीत वेपाराच्या लुकसाणीक तोंड दिवचें पडटात. देवचल सांखळे रस्त्या कुशीक उदकाची पायपलायन परत एकदा फुटून उदकाची नाशाडी चालू जाल्या. फाटल्या आयतारा गोकुळवाडो सरवण वाठारांत ही पायपलायन फुटिल्ली उपरांत दुसऱ्या दिसाच्यानूच उदक व्हांवपाचें बंद जाल्लें. दिवचल सांखळे रस्त्या कुशीकूच उदकाची ही पायपलायन परतून एकदा आतां फुटिल्ली आसा. त्याच प्रमाणे उदकाची बऱ्या प्रमाणांत नाशाडी हांगासर जायत आसा. उदक रस्त्या वयल्यान फुकट व्हांवून वयता. फाटल्या आयतारा लेगीत गोकुळवाडो सरवण वाठारांत ही अशीच पायपलायन फुटिल्ली उपरांत दुसऱ्या दिसाच्यान उदक व्हांवपाचें थंय बंद जाल्लें.
V Fashion TV Salon, it's an international brand which has recently opened in Costa Davos near Gallin Restaurant, Margao, Goa. It's an unisex salon. At this Holi festival, we are offering a 40% discount on all services from 25th March to 27th March 2024. Avail this exciting special offer and get a surprise Holi gift too. For more details, contact 8625 925 299 and 7208 008 506. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. मांद्रे 2 एप्रिलाक शिगमोत्सव जावपाचो आसा अशी म्हायती मांद्रेच्या शिगमोत्सव समितीन दिल्या. संक सुमार हो शिगमो सुरू जातलो. ताच्या पयलीं सुमार 4 अशे कला क्षेत्रांतल्या भोवमानेस्तांचो सत्कार सुवाळो जातलो. शिगम्याच्या चित्ररथाक 1 लाखाचें बक्षीस आसा. दुसरें इनाम 80,000, तिसरें बक्षीस 50,000, चवथें 30,000 तशेंच 5वें बक्षीस 20,000 आसा. रोमटा मेळ्याक लेगीत सेम प्रायजीस आसात, जशे की पयले 1 लाख रुपया, दुसरें बक्षीस त्याच बरोबर अशी तिसरी बक्षीस अशी 5 बक्षिसां रोमटा मेळ्याक लेगीत आसात. लोकनृत्याक लेगीत बक्षिसां आसात. लोकनृत्याचें पयलें बक्षीस 30,000, दुसरें बक्षीस 25,000, जाल्यार तिसरें 20 आनी चवथें 15 आनी 5वें बक्षीस 10,000 रुपया आसा. वेशभूषा खातीर पयलें 20,000 रुपयाचें इनाम आसा, दुसरें 15,000, तिसरें चवथें 12,000 आनी चवथें 8वें. दोडामार्ग वाठारांत एका हत्यान धुमाकूळ घातला. हत्याचो एक कळपूत बागायतींनी घुसून पिकावळीची नाशाडी करपाक लागल्या. सध्या जायत्या गांवांनी रानटी जनावरां येवन पिकावळीची नाशाडी करतात. तसोच बिबट्यांचो लेगीत वावर खूब वाडला. तसोच दोडामार्ग सध्या हो एक हत्यांचो कळप घुसोन तांच्यांनी नाशाडी करपाक सुरवात केल्या. लोकवस्तीत हे सध्या हत्ती दिश्टी पडपाक लागल्या. सध्या हे हत्ती दोडामार्ग वाठारांत दिश्टी पडपाक लागल्या. सध्या काजू, आंबे तशेंच हेर सिजनल फळांच्या पिकावळींचो हंगाम आसा. ताका लागून जे शेतकार आसात तांचेर हावळ आयिल्लो आसा. दिवचल शारांत बिबट्याच्या वावराक लागून थळाव्यां मदीं हुस्को पातळ्ळा. बिबट्याक धरपाक रान खात्यान एक पानरो लेगीत लायला. ह्या बिबट्याचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा. 1.5 म्हयन्या पयलीं दिवचलच्या कातरवाडो वाठारांत धुमशाणां घालपी बिबट्याक रान खात्यान धरपाक तांकां येस आयिल्ले. आतां परतून एक फावट दिवचले बिबट्याचो वावर परतून वाडला. दिवचले शांतादुर्गेच्या मठा फाटल्यान हो बिबटो दिश्टी पडटा. रान खात्यान
ह्याय बिबट्याक धरपाक एक पानरो लायिल्लो आसा. बेगोबेग ह्या बिबट्याक धरचो अशी थळाव्यांची मागणी जायत आसा. लोकसभा वेंचणुकेंत आचारसंहिते विशीं कागाळी नोंद करपा खातीर वेंचणूक आयोगान सुरू केल्ल्या टोल फ्री नंबर 1950 वरवीं फक्त BSNL क्रमांका वयल्यानूच फोन लागता अशी तक्रार लोकांनी केलेली आसा. तांच्यांनी तिडक उक्तायल्या. आतां फक्त आयोगाच्या सी-विजील ॲपाचेर कागाळी नोंद करपाक मेळटात. देखून कागाळींचो आंकडो जो आसा तो वाडला. देशभरात आदर्श आचारसंहिता चालीक लागलेल्यो आसा. वेंचणुकेच्या काळात आचारसंहितेचे उल्लंघन जालें जाल्यार सादारण मतदारांक आतां थेट वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळ करपाक मेळटा. ह्या खातीर वेंचणूक आयोगान सी-विजील सिटीजन ॲप हे तयार केलेलें आसा. आमदार भरचंद्र नरहान हाणें आयतारा आसामांतल्या काँग्रेस मिडिया सेलाच्या अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिलो. लखीमपूर लोकसभा मतदारसंघांतल्यान पक्षाची तिकेट मेळनाशिल्ल्यान तांची बायल आनी माजी केंद्रीय मंत्री राणी नराहा हांणी राजिनामो दिल्लो. काँग्रेसीन ह्या जाग्यां खातीर उदय शंकर हाजारिकाची उमेदवारी जाहीर केल्या. पक्षाच्या राज्य युनिटाचे अध्यक्ष भुपेन कुमार बोरा हांकां धाडिल्ल्या एका ओळीच्या राजिनाम्याच्या पत्रांत नराहा हांणी बरयल्लें आसा की हांव हाचे वरवीं मिडिया विभाग आसाम PCC अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिता अशें ताणें एका लायनींत एका पत्रांत बरोवन कळीत केल्लें आसा. दिवचल साखळे रस्त्या कुशीक उदकाची पायपलायन परत एकदा फुटून उदकाची नाशाडी चालू जालेली आसा. फाटल्या आयतारा लेगीत गोकुळवाडो सरवण वाठारांत ही पायपलायन फुटिल्ली आनी अशेंच उदक व्हांवून पेड्ड्यार जाल्लें. उपरांत दुसऱ्या दिसाच उदक व्हांवपाचें बंद जाल्लें. पूण परतून एकदा अशेंच उदक फुकट व्हांवून गेल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. दिवचल साखळे रस्त्या कुशीक उदकाची ही पायपलायन परतून एकदा फुटल्या आनी उदकाची नाशाडी अशें उदक रस्त्यार व्हांवपाक लागलां. फाटल्या आयतारा लेगीत गोकुळवाडो सरवण वाठारांत अशी ही पायपलायन फुटिल्ली. उपरांत दुसऱ्या दिसाच्यान उदक व्हांवपाचें बंद जाल्लें. असो परतून दिवचल भागात ह्यो उदकाच्यो पायपलायनी फुटपाचे प्रकार सध्या चालू आसा. बंगळुरू शारांत उदकाच्या वापराचेर खूब निर्बंध घातिल्ले आसा. जारांत मेळिल्ल्या पिवपाच्या उदकाचो गैरवापर जावचो न्हय ह्या खातीर पालिका महामंडळान खर पावलां उबारपाक सुरवात केल्या. फाटल्या 3 दिसांत उदका पुरवण खात्यान 22 जाणांक 1.1 लाख रुपया दंड घातला. सध्या उदकाच्या उणावाक लागून स्विमींग पुलाचें उदक तशेंच गाडयो धुवप अशा उदकाचो वापर करपाचेर बंदी घातिल्ली आसा. ताच्या वांगडाच इमारती बांदकामांत फव्वारे जे उदकाचे आसता ताका तशेंच मोलान उदकाचो गरजे भायर वापर सध्या बेंगळुरांत बंद केलेलो आसा. कर्नाटकाची राजधानी बेंगलोर हांगा सध्या भीषण पाणी टंचाई थंय निर्माण जालेली आसा. तरी लेगीत नागरिकांक सुज्ञपणां दिसून येयना अशें थंयचे म्हणणें आसा लोकांचें.
पिवपाचें उदक सारकें मेळना, पिवपाचें उदक सादें मेळपाक खूब मुश्कील जालेलें आसा. कांय नागरीक पिवपाच्या उदकाचो लेगीत गैरवापर करतात. ताका लागून शारांतल्या 22 नागरिकांक मेळोन 1 लाखाचो दंड प्रशासनान घातिल्लो आसा. पुराय देशांत पहिल्यांदाच अशें घडिल्ल्याचें म्हटलें वता, जातून हो विशय खूब चर्चेत आयिल्लो आसा. सत्तेत आयले उपरांत मालदीवाचो अध्यक्ष मोहम्मद मुइझू भारता आड उलयता, पूण अचकीत तांची भास आतां इश्टागत करपी जालेली आसा, कारण तेच भारतान मालदीवाक रीण दिलेलें आसा. हें रीण फारीक करपाची वेळ येता तेन्ना मुइझू गोड उलयता. ताणें भारताक लागींचो इश्ट म्हणून उल्लेख केल्लो आसा. तशेंच रिणांतल्यान सुटका दिवपाची विनंती लेगीत ताणें केला. सध्या मालदीव आर्थीक संकश्टांतल्यान वता. हाच्या आदीं मालदीवान जायत्या देशांतल्यान रीण घेतला, खासा करून चीन आनी भारता कडल्यान ताणें खूब रीण घेतला. मालदीवाची आर्थीक स्थिती आजून सुदारूंक ना, देखून तांकां रीण फारीक करपाक कठीण जावपाक लागला. ताकाच लागून मुइझून भारता विशीं वेगळोच स्वर आतां काडिल्लो आसा. लोकसभा वेंचणुकेचो जोर वाडपाक लागला. सध्या लग्न सुवाळ्याचो हंगाम चालू जालेलो आसा. तातूंतच प्रचार करपा खातीर राजकीय पक्षांनी जायते फावटी फुडाकार घेतलेलो आसा. त्याच प्रमाण कांय नागरीक आसात जे राजकीय पक्षांचे कट्टर समर्थक आसात आनी त्याच पक्षा खातीर प्रचाराची जतनाय लेगीत घेतात. अशा एका खाशेले प्रचार लग्न कार्ड सोशल मिडियाचेर बरेच व्हायरल जाला. हातूंत मोदींक मत दिवपाचें आव्हान ताणें केलेलें आसा. देशांतले दुसरे सगळ्यांत व्हडले संसदीय सीट आशिल्ल्या मंडी लोकसभा मतदारसंघांतल्यान बॉलिवूड क्वीन कंगना रनौत हिका भारतीय जनता पक्षान तिकेट दिल्या. देशांतले दुसरे व्हडले संसदीय सीट आशिल्ल्या मंडी लोकसभा मतदारसंघांतल्यान बॉलिवूड क्वीन कंगना रनौत हिका भारतीय जनता पक्षान तिकेट दिलेली आसा. कंगना पयल्याच खेपे ही वेंचणूक लढयता. 2021 वर्सा जावपी पोटवेंचणुकेंत कंगना मंडी लोकसभा मतदारसंघांतल्यान लढो दितली अशी खूब चर्चा आशिल्ली, पूण त्या वेळार भाजपान कारगिल हिरो कुशल ठाकुराक उमेदवारी दिल्ली. 2024 वर्साच्या लोकसभा वेंचणुकेच्या संदर्भात जायते दीस कंगना मैदानार आशिल्ल्याची गडबड दर एका प्लॅटफॉर्माचेर आशिल्ली आनी फाटल्या कांय दिसांनी तिका उमेदवारी मेळटली अशें उलोवप सुरू आशिल्ले. आतां भाजप उच्च कमांडान निमणे कडेन ही चर्चा सोंपयतना लोकसभा उमेदवाराच्या 5व्या वळेरेंत कंगनाक मंडी लोकसभा मतदारसंघांतल्यान उमेदवार म्हणून जाहीर केला. पोषक हवामानाक लागून अंदूच्या वर्सा आबोलीच्या फुलांचे पीक जे आसा ते समाधानकारक मेळपाची आस्त आसा. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू आबोलीच्या फुलांक पोषक वातावरण निर्माण जालें, देखून अंदू शिगम्याच्या दिसांनी आबोलीच्या फुलांचो उणाव निर्माण जावचो ना असो अदमास आसा. असो अदमास फूल विक्रेत्यांनी उक्तायल्लो आसा. भंडारी समाजातले अंतर्गत राजकारण आणि गटबाजी विशीं समाजाचो फुडारी तशेंच केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हाणें पयलेच फावट मन मेकळेपणान आपलें मन मोकळें केलां. गोमंतक टीव्हीच्या खासा कार्यावळीत श्रीपाद नायक उलयताले. मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या कोतान भंडारी समाजात गटबाजी ना. समाजातल्या फुडाऱ्यां मदली गटबाजी ही दुर्दैवाची गजाल आशिल्ल्याचें
केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक सांगतात. भंडारी समाज अजूनय एक आसा, फकत वेगळे आसात ते समाजाचे कांय फुडारी. ते वेगळे आसात म्हटल्यार समाज वेगळो आसा अशें जायना अशें श्रीपाद नायक सांगतात. दुसरे वटेन भंडारी समाजाचो मुख्यमंत्री कित्याक जायना हाचेरूय श्रीपाद भाऊन उलोवप केले. वाडटे गरमेक लागून फाटल्या कांय दिसांच्यान शीतपेयांक मागणी खूब वाडल्या. कालोड सोंसून नजो जातकीच दर एकल्याची पावलां शीतपेयांचे गाडे आनी दुकानां कडेन आपोआप वळपाक लागतात. दिवचले वाठारांत वचत थंय हें चित्र सध्या पळोवपाक मेळटा. हवामान बदलावाक लागून फाटल्या कांय दिसांच्यान उश्णतेचें प्रमाण हिसपा भायर वाडलां. पर्यटन थळ म्हणून फामाद आशिल्ल्या मये तळ्याचेरूय सध्या शीतपेयांक खासा करून लिंबू सोडाक प्रचंड मागणी आसा. लोकांची इतली गर्दी लिंबू सोडा पिवपाक पडटा की लिंबू सोडा करपी दुकानदाराक सवड लेगीत घेवपाक थंय वेळ मेळना. रेड मारपाक गेल्ल्या कुळे पुलिसांनी मोले वाठारांतल्या एका जंगलात 12.470 लिटराचो सोरो जप्त केलो. जप्त केल्ल्या बाटल्या मदीं मॅकडॉल धरून हेर बाटल्यो मेळून सुमार 37 सोऱ्याच्यो बाटल्यो आसात. तशेंच कुळे पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक